आमकां नितळ कर तुज्या रक्तान सुमया सगळ्या वायट आमकां निवास सुमया साम 51 वर्स 10 एक निर्मळ काळीज आमकां रचून दी एक नवो तीर आत्मा आमचे भितर घाल जेजू एक निर्मळ काळीज आमकां रचून दी सगळ्या रागाचे द्वेषाचे मत्सराचे वायटपणाचे काळीज आमचे तर कांडुडे सुम्या खडपाचे काळीज आमचे तर काळ एक मासाचे काळीज आमकां रचून दी एक मासाचे काळीज आमकां रचून दी मासाचे काळीज आमकां रचून दी जेजू मासाचे काळीज आमकां रचून दी जेजू दोनी हात आमच्या वयर बारया जेजू 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 Jesus, Jesus, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Shakarabandra Marala Kantala Shaharama Chandra Marila समय निर्मल काळीजम बरसोदे एक निर्मल काळीजम बरसोदे एक निर्मल काळीजम बरसोदे एक निर्मल काळीजम बरसोदे या निर्मल काळीजम बरसोदे एक नव तीर आत्मा आमच्या भितर घाल एक नव तीर आत्मा आमच्या भितर घाल एक नव तीर आत्मा 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 आमच्या भितर घाल जेजू 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 सगळे वाईटपण आमच्या पैसरू दे आम्ही एकामेकांचं मोग करूचे काळीज आज आमकां दी जेजू हालेलुया 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 एक निर्मल काळीज 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 आमकां रसू दे देवा हालेलुया 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 एक नवो तीर आत्मा आमच्या भितर घाल एक नवो तीर आत्मा आमच्या भितर घाल हालेलुया नमान बरे कृपया मुरलेले सुमी तुझे संगता श्रेम देव सदैव आणि सदैव फादर जेजू भगवंती मरिये देवाची माय आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन सगळे बसया प्रेज द लॉर्ड पडत हालेलुया मुझे आसा खाली 35 मिनिट्सचा मात हालेलुया त्या 35 मिनिटांनी आम्ही इल्लेशे देवाची उतर आम्ही शेअर करूया हालेलुया हालेलुया म्हज्या मगाचे न्हू आज सुटी ना रजा ना सगळें काम असो दीस जावन आसा जाल्यार व्हडा संख्यान तुमी आसवत्या जमल्या प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड खंडीत जावन तिसऱ्या दिसाची ह्या रितीन देवाची भरपूर बेसवां तुमचेर तुमच्या कुटुंबाच्या सन्यांचेर देव वर्ती आशिर्वाद देव दे हालेलुया आमचे एंटायर डिवायन मसी टीम तुमचे तर कंटिन्यू मागून आसा मात्र न्ही की हे रितीर एक बळादीक आनी एक बळवंत जाल्ले रितीर जावन दे हालेलुया म्हज्या मगाचे न्हू मॅथ्यू चॅप्टर 18 वर्स 10 मातये प्रमाणे शुभ वार्तान 18 ओळी 10 हांव फटाफट काडून वता दयकन इल्लेशें ध्यान दिया हालेलुया मातये प्रमाणे शुभ वार्तांत 18 ओळी 10 एकडे वाचचे आमी मॅथ्यू चॅप्टर पळया या लानापैकी एकल्याची सईत बेपरवा करिनाकात परतवाच्या पळया या लानापैकी एकल्याची सईत बेपरवा करिनाका मुखार कित्याक हांव तुमकां सांगता सर्गी तांचे दूत सर्गीच्या म्हज्या बापाच्या मुखामोळ खळनासतना पळयतात मुखामोळ खळनासतना बायबल हाडला गे मेळ्ळे गे इल्ले पळय हां परतून वचचे आतां एक काम करया दोनी हात आमच्या वयर बारया आमचो भाव विन्सी म्हणटा आसतना सगळीं वडाताळां म्हणया आं पळया या लानापैकी एकल्याची सईत बेपरवा करिनाकात कित्याक हांव तुमकां सांगता सर्गी तांचे दूत सर्गीच्या म्हज्या बापाचे मुखामोळ खळनासतना पळयतात हालेलुया कितें म्हणे अर्थ जालो गे कितें म्हणे समजाले गे आं कितें म्हणे समजाले गे इम्पॉर्टंट वर्ड्स म्हज्या मगाच्यान तो म्हणटा गे पळया तुमच्या मदें कोणी ल्हान आसा कोणी अस्कत जाला तांची बेपरवा करिनाका ताची बेपरवा करिनाका एक दीस तो बेपरवा केलो व्यक्ती तुज्या गरजेक पडाशे जातालो हालेलुया हालेलुया म्हज्या मगाचे न्हू ह्या उतराचेर नियाळ करता आसतना एक ल्हानशें गडीत हांव तुमच्या मुखार दवरता फाटल्या एक 7 म्हयन्यांनी बेळगांव जाल्ले गडीत ही भयण बँड्रा ही घोव बायलां आनी भुरगीं बँड्रा मागण्याक आयली आनी म्हणा लागली की ब्रदर आमी फाटल्या 2 वर्सां जावन ह्या युट्यूबार कंटिन्यू तुमच्या मागण्या आमी पळोवन आसा कंटिन्यू मागण्या पळोवन आसा आनी विशय अशी जाली कित्याक म्हळ्यार म्हज्या घोवाची म्हाका परवानातली कित्याक म्हळ्यार
ताची अस्कत काय पळय तोय बेबदो जावन आसलो बेबदो म्हळ्यार ताका कांयच परवा ना त्या कोणाचें पडोन वचना तो आनी ताचें जिवीत तो आनी ताचें जिवीत हांवें कितें सोडीचें ट्राय केलें जाल्यार आसूं न्ही एटलिस्ट आसूं न्ही कितें सक्रामेंत तो म्हजो म्हणून हांव तशेंच सोसून घेवन गेली मुकल्या दिसांनी म्हाका तेची परवत नासली कित्याक म्हळ्यार हांव ताका हेट करतलें भितेलान ताचो मोग म्हज्या जिवितांत नासलो दीस पाश्चार जावन गेली भुरग्यांक सांगलें पळय तुमचो बापाय बेवडो आनी तो सुदरचो ना हांव हर एक दिसा म्हणल्यार बरी ताची बेपरवाह करनासलें केदाळ ताका जाय म्हाका ताका केदाळ जाय तेन्ना हांव ते इन्कार करतालें कित्याक म्हळ्यार आमच्या मदें वणवत आसली एक मोणवत आसली दीस पाश्चार जावन गेले एक दीस हांव जेन्ना न्हांवन भितर येता आसतना हांव ब्रश्ट हात लायता आसतना एक गांठ म्हाका मेळ्ळी आनी एकदम धदस्पर्श जाली कितें करचें कळोंक ना एकदम भिवून गेली आपूण आनी डॉक्टराक हांवें कन्सल्ट केलें दुसऱ्या डॉक्टराक गेले डॉक्टरान सगळे टेस्ट केले टेस्ट करून म्हण लास्ट रिपोर्ट म्हणा लागलो की डॉक्टर म्हणा लागलो की तुका ब्रेस्ट कॅन्सर तुका ब्रेस्ट कॅन्सर मात्र न्ही म्हज्या मगजचें न्हू तें हांवें आयकल्लें म्हाका शॉक जालें कितें करचें कळोंक ना हांव धदस्पर जाली सगळी गळोन गेली म्हजी भाव म्हजी भयणी म्हजी कुटुंबादारां आयलीत 2 दीस रावलीत मागीर गेलीत हालेलुया ब्रदर एक घडीत हांव तुज्या मुखार दवरूंक आशेतां हांवें बेपरवा केल्लो म्हजो हात धरलो म्हजो घोव जावं तेजी अस्कत काय उखलून कितले बेबदो म्हणून म्हज्या कुटुंबा मुखार इन्कार केल्लो तोच घोव कितें नाकारी फाडारी म्हणलो तोच घोव ब्रदर 4 म्हयने म्हज्या सांगात हॉस्पिटलांत आसलो हालेलुया ब्रदर तितलें मात्र न्ही ब्रदर हर एक दिसा तो थंय पियेतलो जाल्यार तेच्या तोंडांतल्यान ते उतार भायर येयल्ले म्हाका अजुनूय म्हज्या मतींत आसा हांव म्हज्या जिवितान कंप्लिटली बदलला न्हय खंयची व्हडली रिती करनी समज 2 वर्सां तुमची शिकवण आयकलां 2 वर्सां हांव बदलो ना 2 वर्सां हांव हालेलुया हांव इम्पोर्टंट कितें दिवं सगळे ह्या जगांक दिते आसात इम्पोर्टन्स कितें जाय आमकां तें आमी चिंतूंक जाय हालेलुया सगळी शिकवण हांगा आयकून घरा वचूंक आनी आमी एकामेकाचें तोंड काळें केल्लें वय जाल्यार त्या मागण्या अर्थ ना आसा गे वेस्ट हांव म्हज्या हांगा प्रीच कर बरें मागणें कर हांव म्हज्या बायलेले झगडले वयले अर्थ आसा गे ना हांव बरें प्रीच करून हजारो लोक हांगा येता ओ ब्रदर प्रकाश म्हण बरें खंय सांगता हांव म्हज्या भुरग्यांक मोग दाखयना जाल्यार एक तेंचेर उलयना जाल्यार म्हज्या मागण्या अर्थ आसा गे नेवर हालेलुया हांगा म्हणटा बापूर परतून वाची वळी बरें करून वाचा कित्याक म्हळ्यार आज एक उतार तुमी हांगातान घेवन वचूंक जाय हांव सांगिना आमी सगळें सांत आज जाता ते फाल्यां थंय हर एक भाव भयणींनी आमी शांतीपण अनुभव करूंक जाय हालेलुया हर एकले आमी शांतीपण अनुभव करूंक जाय आमी जावंक चिंतचे कित्याक म्हळ्यार ह्या संवसाराचें जिवीत लांब आसा म्हण आमी चिंतचे नाका हांवें म्हजें जिवीत 3 वर्सांनी हांवें लोकांचें जिवीत पळयलें की कितले लोक म्हज्या मगजचे न्हू वळवळटा मारेकार कॅन्सरान ही भयण म्हणूंक लागली की ब्रदर 4 म्हयने म्हजो घोव पियेता थंय येवन आनी एकच ते तोंडांतल्यान उतार जावचा भिया नाका हांव तुजो मोग करता हांव तुजो भिया नाका तुका कांय जायना तूं वाचतय तूं भिया नाका कांय जावचें ना तूं बरी जातय एकच ते तोंडांत उतार सकाळीं दनपरां सांजेर त्या दाळाय म्हज्या लागीं बसलो तर एकच म्हजो हात धरचो आनी म्हणचो की तूं भिया नाका कित्याक देव तुका बरें करता हालेलुया तेजें एकच उतार 2 वर्सां इतली प्रॉमीस वर्ड ऑफ गॉड म्हजे जिबेर आसली इतले उतार म्हज्या काळजांत आसले इतले मागणे करतले सकाळीं तुमच्या मागण्या आयकता दनपरां मागणे आयकता सांजेर मागणे आयकता युथाचे मागणे आयकता मात्र न्ही पर्सनल हांव मागणे करताली जाल्यार एक उतार म्हज्या मतींत वचूंक ना एक उतार म्हजी जिवीत बदलूंक ना हालेलुया फाटल्या सुमार 12 वर्सां हांव म्हज्या घोव नफरत करतले रागान आसली मात्र हेट करतले पूण हेट कर कांटोळो येतालो ताजो म्हाका ब्रदर 11च्या वेळार म्हज्या मरणाच्या आनी जिविताच्या मदीं झुस्स आसतना आनी कॅन्सर म्हाका कळीत ना जेन्ना हांव टेस्टाक वता आसतना लास्ट रिपोर्ट कळ्ळें 3rd स्टेज कॅन्सर स्प्रेड जावन जाला ब्रश्ट काडले म्हज्या मोगाचे न्हू ती म्हणून वळवळटाली कोणच म्हज्या लागीं रातन दीस रावले ना सिर्फ कोण हालेलुया नाकारी पाडारी म्हणलो तोच
हालालुया स्त्रियानो समजून घेया बेजार पावू नाका हालालुया हालालुया कित्याक म्हणटा हांव म्हणल्यार रे म्हज्या मोगाचे न्हू जेन्ना जेजू कुर्सार मारता आसतना निमाणे कडेन दोग जाण चोर आसले वया न्ही हालालुया 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 ह्या एका चोराक जेजू म्हणटा आजच तूं खंय आसतलोय खंय आसतलोय ताणें तुमच्या रिट्रीट केल्ली गे कन्वेन्शन केला गे आं सदां सकाळी दनपार सांजे मागणें आयकला गे देवचित्र वाचना गे ना कांयच ना जेजूच्या मुखामळाच्यान दिश्ट घाले आमी तरी पातकी तूं भागेवून तुवें कांयच अन्याय करूं नये तुका ही शिक्षा फावो न्हय 11 वेळा म्हणालो सायबा आज तुज्या राजान म्हजो इल्लोसो उडास कर इल्लोसो सिंपल उतार ताणें म्हणलें सिंपल उतार आज तुज्या राजान म्हजो इल्लोसो उडास कर जेजू म्हणलो आज न्ही आतांच म्हज्या सांगता तूं खंय आसतलोय आवाजच येना खंय आसतलोय हालेलुया लायफ भर ताणें चोरला जावं फ्रो अन्याय केला जावं फ्रो वायट केला जावं फ्रो म्हज्या मोगाचें न्हू कितें बरें केला जावं फ्रो 11च्या एका घडये एका उतरान तो खंय गेलो हालेलुया नाकारी पाडारी म्हणलो चोर म्हणलो तसो मनीस खंय पावलो त्या खातीर आमकां कोणाकय सांगूंक जायना आमी कॅरेज म्हणटी हांव मागण्याची तो मागण्याचो न्हय तो पाडारी नाकारी त्या दाळा तो सर्गार वचून पावता तुका कळचें ना हालेलुया त्या दाळ तूं आमकां वचून पडटय तें तुका कळचें ना हालेलुया हालेलुया त्या खातीर आमी समजूंक त्या खातीर हांगा देवाची बो आपूर म्हणटा जेन्ना म्हज्या मोगाचें न्हू ही भयण म्हणा लागली की आपूर बायन ब्रदर आज म्हजो घोव कंप्लिटली चेंज सोरोप्याना म्हजें ऑपरेशन सगळें सक्सेसफूल जालें हांव कंप्लिटली बरी लास्ट म्हजो रिपोर्ट लास्ट विकांत आसतो सगळो म्हजो रिपोर्ट हांव चॅक करता आसतना डॉक्टर म्हणलो की तुका आनी कांय कॅन्सर ना हालेलुया हालेलुया ब्रदर कोणाचें मागणें न्हय एका म्हज्या बेबद्या घोवाचें मागणें कोणाचें हालेलुया त्या खातीर कोणाक म्हण नाकारी तो पाडारी तो तसो तो असो तो म्हण नाका हालेलुया हालेलुया जे कितें आसा सोसून व्हर शांत राव शिनकार करिनाका वायट करिनाका कित्याक म्हळ्यार म्हज्या मोगाचें न्हू आज आमचो कोण मोग करता तांचो मातय मोग करता आसा हालेलुया 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 परतून एपडी वाच पळया या ल्हानापैकी एकल्याची सैत बेपरवा करिना पळया ल्हानापैकी तुजो भुरगो आज ड्रेगेडी जावं फुरो ताची बेपरवा करिनाका ताची बेपरवा करिना तुजे सून आज तुका जावं फुरो विरुद्ध रावला जावं फुरो ताची बेपरवा करिनाका हालेलुया हालेलुया तुजो जावं फुरो तुजे विरुद्ध रावता बेपरवा करिनाका तुजो घोव तुजे बायल आसा तुजे विरुद्ध आसा जावं फुरो बेपरवा करिनाका कित्याक म्हण परतून आयकया मुखार कित्याक हांव तुमकां सांगता सर्गी तांचे दूत सर्गीच्या मुजा मुखामोळ कळा नासतना पळयतात समजले गे आमी कोणाचें नांव पाड करचें नाका तो तसो तो असो ताणें तशें केलां अशें नाका आमकां नाका कित्याक आमी दुसऱ्यांच्या पातकाचें फारीपण दिवचें नाका हालेलुया 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 ताणें तशें केलें ताणें लुटून व्हेलें ताणें अशें केलें नाका कित्याक म्हळ्यार आमकां कळीत ना ताचे भितर कितें आसा म्हूण कळीत आसा गे हालेलुया आतां म्हाका तुमचे विशयान कळीत ना हालेलुया म्हजे विशयान तुमकांय कळीत ना हालेलुया सिर्फ युट्यूबार पळयल्यार मात्र तुमकां कळीत आसा प्रेज द लॉर्ड म्हज्या टिमाक म्हज्या विशयान कळीत आसा हालेलुया 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 एक उतार आज म्हज्या मोगाचें न्हू आमी जिरोवन घेतले वय जाल्यार हांव आज थावन कोणाची बेपरवा करची ना ताका मानान आनी मर्यादीन पळयतलो म्हण एक उतार तुवें जिवितान जिरयल्लें वय जाल्यार हिस्स जावं सा पवित्र वर्ती सकत तुवें जिवितान आज वाडोवन येता हालेलुया हालेलुया म्हणजे आमी इतले दीस सगळो दीस 3 दीस मागणे करून गेटींतल्यान भायर वयता आसतना जर आमी दुसऱ्यांची बेपरवा करून तांचें नांव पाड करून आमी हेरांचें वायट पळयता जाल्यार आमचें मागणें खंय पावताय म्हणून इल्लें पळय हालेलुया त्या खातीर उतार म्हणटा की आयजाया 60:1 उठ परचळीक जा तुवें परचळूंक जाय आज म्हणजे आमी शुभ वार्ता परगटणी करतली जावंक जाय जेरेमिया 1:5 म्हणटा की आवयच्या गर्भांत रसच्या आदी देवान तुका विसरून काडला कित्या खातीर
हा हे प्रभातपणाचे देणे देवान तुका दिला प्रभाती जायचे म्हणून हालेलुया 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 आम्ही कोणा जेजूक दिताली जावंक जाय आम्ही कोणा जेजूक आ किती जायचे हालेलुया ऐका ना किती जायचे आम्ही जेजूक दिताली जायचे कित्याक म्हणून आज आमच्या द्वारे कोणेकले ऊस वाडायला येवंक जाय जॉन चॅप्टर 8:12 म्हणटा की जेजू जावन आसा ह्या संवसाराचो उसवाड आम्ही ताचे पाटलावदार जावंक जाय हालेलुया हालेलुया दोनी हात वयर बारी एकडी बर दोनी हात वयर बारी वडा तळाने पुढे स्तुती करी हालेलुया हालेलुया वडा तळा हालेलुया 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 लूक चॅप्टर 6:32 लूक चॅप्टर 6:32 लूक चॅप्टर 6:32 इकडे पळय आम्ही तुमचं मोग करतल्यांचो मात्र तुम्ही तुमचो मोग करतले सो मात्र तुम्ही मोग करचो नाही हालेलुया आता सेकंड वर्ड्स पळय पहिले आम्ही किती म्हणले फर्स्ट आम्ही किती म्हणले तुम्ही कोणाची तुम्ही कोणाची तुम्ही कोणाची बेपरवा करी नाकात हालेलुया जावं फुडें तुजो घोव अस्कस जाला आज बेबदोस जाला तुजी बायल अस्कस जाला आज कितें म्हणटा जाल्यार इल्लेशें सोसून व्हर हालेलुया एक दीस नाकारी म्हणली बायलच तुज्या गरजेक पडटली हालेलुया वया ना नाकारी म्हणलो घोवूच तुज्या गरजेक पडटलो हालेलुया नाकारपणाची उतरां कोणातून येवचे देवसारांतून हालेलुया म्हज्या मगाच्यान आज आमची कितली कुटुंबां फुडते आसात हांव हांगा उबे रावला सगळो दीस म्हाका पावचे ना तुमचें आयकूंक हालेलुया सिर्फ कुटुंबाचे प्रॉब्लेम म्हजो घोव तसो म्हजी बायल अशी म्हज्या हर एका कुटुंबान ह्या संवसाराच्या हर एका कुटुंबान कितें ना कितें अस्कत काय कितें ना कितें असमाधान कुटुंबांत आसाय ना नातली कुटुंबां ती म्हाका दिसता हालेलुया म्हज्याय कुटुंबांत हर एक कुटुंबांत आसता म्हज्या मगाच्यान आमी सोसून थोडो वेळ सोसून व्हर मागीर ऑटोमॅटिकली सगळे देव चलोवन व्हरता हालेलुया हालेलुया आज तुज्या घोवाक तुज्या बायलेक मानान पळय ताची बेपरवा करिनाका एक तूं मानान पळयते जाल्यार देवाचो पवित्र आत्मो तुज्या कुटुंबान काम करता जेन्ना तूं तुज्या बायलेक रेस्पेक्ट दिते तूं तुज्या घोवाक रेस्पेक्ट दिते ताचें खंयचें सूख आसता भुरग्यां मदें हाडिनासतना ती लिपोवन सगळें तूं डिलीट करते जाल्यार तुजी भुरगीं पळयल्ली मुखल्या दिसांनी शांतीपणाची जिबी जिवंक शकतली हालेलुया 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 समजाता की हांवें कितें म्हणलें म्हूण समजाता की म्हणजे मग हे आमचे प्रॉब्लेम्स आमची भुरगीं कित्याक आज विंगड वेते आसा कित्याक आज आमकां पॅरंट्स आमच्या कुटुंबाच्या पळयतात हालेलुया म्हज्याय घरा हांव एक कुटुंब आसा म्हाका तेका जाणां भुरगीं आसात म्हज्या मोगाचे न्हू अरे एक दिसा म्हज्या घरांत आसता सर भायर रितीले वेळार मात्र हांव घरा आसना जाल्यार म्हज्या भुरग्या वांगडा संबंद दवरनासा म्हज्या बायलेर उलोवन आसता हांव अरे आनी गेल्यार जावं फती चड उसामूळ जायना कितेंय खंय उलयल्यार हांव थंयच शांत जाता हालेलुया हालेलुया मागीर तें परतून समजता हालेलुया हालेलुया कित्याक म्हणल्यार म्हणजे एक घडी रागाची त्या वेळ तूं शांत जालें वयस जाल्यार त्या मुखल्या मनशाक कळटा देवसारा कळटा की हो मनीस हालचो न्हू हो शांत आसा हालेलुया आनी उसा म्हणजे बेश्टे देवसार ताका सोडून वता हालेलुया देवसार कोणा ना कोणा मुखांतर तुज्या जिविताक काम करूं आसता कित्याक म्हळ्यार पळया सॅमसन एक बळिश्ट व्यक्ती आसलो ताणें कितल्या लोकांक जिविश्य म्हणल्यार एक हाडाद्वारी कितलो आनी बळिश्ट व्यक्ती म्हज्या मगाची न्हू एक ल्हानशें इमोशनल एटॅचमेंटा द्वारे कोणाच्या दलिलाच्या मोगार पडलो तो कोणाच्या मोगार पडलो दलिलाच्या मोगार पडलो आनी तेजी सगळी सकत ताणें होगडोवन घेतली हालेलुया एक सिंपल आमी चिंतूंक जाय ही सकत कोणाद्वारी जावं फुडें थोड्या घोवाद्वारी उसामळेची सकत तुवें जिवितान काम करूं आसता मागण्याची स्पॉयल करूं आसता जावं फुडें त्या बायले द्वारी तुवें मागण्याची स्पॉयल करूं आसता त्या वेळार तूं शांत राव थोड्या वेळा उपरांत देवसारा थंय काम करूंक जायना जर जेन्ना तूं शांत जातय तेन्ना देवाची महिमा तुज्या कुटुंबान परजळते आसता हालेलुया हालेलुया हे मात्र आमच्यान जायना आमी ताणें 4 सांगलां आमी रबक्क 8 सांगता हालेलुया हांवें 8 सांगून मुखार आसता म्हजी बायल कितलें म्हणटा 16 म्हणटा हालेलुया तिणें 16 सांगता हांव थंड रावता गे हांव कितलें म्हणटा तितलेंच ते सगळें आमची कुरपा काल्या सकाळी बापूरबायन शिकोवन दिली कित्याक म्हणल्यार कुरपा आमी कशे होगडयता हागाय चॅप्टर 1:4-2 त्या सुवातेर म्हणटा बापूरबायन आज
तुम्ही जोडले पयशे हे बुराक असल्या पोतयेन घाल्ल्या बरी कितें असल्या खंयच्या पोतयेंत बुराक असल्या पोतयेन पयशे घाल कॉयन्स घाल हांगा येयला कॉयन्स उरता गे सगळे मँगलोर पडोवन पडोवन हांगा येताना पोती खाली हालेलुया समजलें की आज तेच आमच्या जिवितान घडते आसा त्या खातीर जेजू म्हणटा जॉन 14:14 मागा तुमी म्हज्या नांवान आमी जितले मागता देव दिते आसा ही कृपा आशिल्ल्यान आमी कितें करता होगडयते आसा हालेलुया तितलेंच म्हज्या मोगाचें न्हू एक घडी आज तुजें जिवीत तुवें जेजूक दिल्लें वयसरा ह्या स्टेजीर 101% म्हज्या मोगाचें न्हू तुमी सगळ्या बंद कडेन सुटका जावन येता हालेलुया ह्या फाटल्या 3 वर्सांनी हांव पळोवन आसा हालेलुया म्हजें होल कॅरिझमेटीक लायफ सुमार हांव 18 वर्सां कॅरिझमेटीकांत आसा 18 वर्सां प्रायतान हांव कॅरिझमेटीकांत आज म्हणशिरी हांव कॅरिझमेटीक पळोवन आसा म्हज्या मोगाचें न्हू हर एक दिसा देवाची बेसांवां अनुभव करूंची हालेलुया पळय परतून या आमी लूक चॅप्टर 6 वर्स 32 अच्छे हेगडी परतून तुमचो मोग करतल्यांचो मात्र तुम्ही तुमचो मोग करतल्यांचो मात्र तुमी मोग करचो न्हय तुमचो मोग करतल्यांचो परतून म्हणा सगळे व्हडली दुनिया हातूर बरं आमी दुनिया वडावताळा म्हणा विन्सच्या फट वडावताळा म्हणा तुमचो मोग करतल्यांचो मात्र तुम्ही मोग करचो जाल्यार तांतूं तुमकां कितें पूण मेळत तुमचो मोग करतल्यांचो मात्र तुम्ही मोग करचो जाल्यार तांतूं तुमकां कितें पूण मेळत तुमचो मोग करतल्यांचो मात्र तुम्ही मोग करचो जाल्यार तांतूं तुमकां कितें पूर्ण मेळत हालेलुया एक सुतार पुरो हालेलुया आमी सगळो इतलो शर्मा बरोवंक घेवन एक उतर आमी पाळी नाजाल्यार कांय फायदो ना हालेलुया तुमचो मोग करतल्यांचो मात्र तुम्ही मोग करता जाल्यार तांतूं कितें फायदो मेळत हालेलुया तुमचो मोग करतलो मात्र जावं पुरो म्हाका कोण बरो म्हणटा म्हजो कोण बेस्ट फ्रेंड आसा कोण म्हजे लागीं बारीक कॉन्टॅक्टर आसा हांव ताचो मोग करीत जाल्यार तांतूं कितें फायदो तो सदांचो जावन आसा वया न्ही कांय विशेश घडटा की तांतूं ना जर म्हजें कोण वायट उलयता कोण म्हाका इन्कार करता कोण म्हाका आज नाकारी म्हणटा ताचो तर मोग करते वयस जाल्यार खंडीत जावन म्हज्या मोगाचें न्हू वर्तो प्रतिफळ तुका लाभता हालेलुया नाका आमी एग्जाम्पल एक सिंपल उतराचेर या पयल्या पटी म्हज्या मोगाचें न्हू इवन एग्जाम्पल आमी क्रिसमस सगळे तयारी करता जायते तयारी करता वया न्ही कुसवार करता आनी कितें जायते करतात वया न्ही पयलो कुसवार कोणाक होवन दिता आमी कोणाक होवन दितात बेस्ट फ्रेंडा हालेलुया दुस्माना दिवचो केदळा क्रिसमस जावं का न्ही हालेलुया नाजाल्यार क्रिसमसाच्या पयले आशिल्ले उरलो बिरलो सगळ्यांनी सांगलो दिल्लो पुरा मिक्स करून वचून दिशी पटी हालेलुया आमचे फुडें कायदो हांवें मुक्षिता प्रेज द लॉर्ड पळय हांगा इवन नाका आमच्या घरा फंक्शन आसा आमचे काजार आसा रोस आसा वॉट एवर हे प्रोग्राम दवरला पयलीं इन्विटेशन आमी कोणा दिता व्हडल्यान म्हणा तर देवाचें तो खरें गे तुमचो मोग करतलो मात मोग केलो वय जाल्यार कितें फायदो कांयच फायदो ना हालेलुया जर तुज्या दुस्मानाक पयलें इन्विटेशन दिताय तूं पळय म्हज्या पुताचें काजार तुवें येवंक जाय कित्याक तुवें पयलें येवंक जाय 2 दिसा पयलें येवंक जाय आमच्या रावोंक जाय आनी सगळे कार्य बऱ्या रितीन तुवें सुदर्शन व्हरूंक जाय ते देवाक मानता तसलें इन्विटेशन जावन आसा हालेलुया वया ना फेस्ताच्या दिसा म्हज्या भावाच्या क्रिसमस मिसा गेलो पयलो विश तुवें कोणाक करूंक जाय तुज्या हेट करता तुज्या घोवाचो तूं हेट कर तुज्या बायलेचो हालेलुया आज तुका चीट करच्या तुका दुखोवच्या त्या पुताचो हे तुवें पयले पोटलून धर आनी सांग आय लव यू पुता कित्याक आज बागी फेस्त तुका जेजू तुका वर्त्या सक्त्यान बरें उतार उलय तुजे जिबेन बरें उतार उलय तुजे जिबेचे तकले जिबीत आनी मरण आसा कितें आसा खंयचे प्रॉवर्ब चॅप्टर 18 वर्स 21 प्रॉवर्ब चॅप्टर 18 वर्स 20 बरें हेडलायनी बरोवंक घ्या तुज्या जिबेच्या तकलेर कितें आसा मरण आनी तुज्या जिबेचे तकले कितें आसा हालेलुया कितें आसा पुरो जाला गे आनी 15 मिनटां मागीर हांव येता जायत गे तुमकां त्रास दिना हालेलुया हांव इम्पॉर्टंट थोडी घडिता कित्याक म्हजी जिवित हांव अनुभव केलो प्रॅक्टिकल अनुभव करून थोडी घडिता हांव तुमच्या मुखार दवरता आसा हालेलुया
तूं जिवितान बरें म्हण तूं बरेपणाचो अनुभव करून येता कित्याक म्हणल्यार देवाचे उतार म्हणटा की साम 119 वर्स 68 साम 119 वर्स 68 म्हणटा की देव बरो आनी बरें तें तुज्या जिवितान तो करता. देव बरो गे पाड कोण आमी पाड न्ही आमी देवाची भुरगीं हालेलुया. पाड देंवसार जावन आसा हालेलुया. तुमी पाड म्हणनाका तूं पाड गे देवा पाड न्ही. हांव तोलो तसो असो म्हणनाका तो बेबदो म्हणनाका तो तसो असो म्हणनाका हालेलुया. तूं जिबेन कितें म्हणटाय तेच जातालें हालेलुया. तूं जिबेचे तकलेर जिवीत आनी मरण आसा. तुज्या पुताक सांग पुता तूं बरो. हांव तुमकां घडीत सांगता म्हज्या मँगलोरान जाल्ले घडीत हांव कितें टेस्टमनी आयकून आसा. ही भयण म्हणाला आमी दोगी जाणां भायल्या गांवांत आसता हांव आनी म्हजो घोव. म्हज्या पुताक आमी जाय जाल्यार बऱ्या रितीन पळयलें. एकलोच पूत आमकां ताका बरें बुलेट बायक काडून दिलें सगळें केलें. ब्रदर आमकां कळ्ळें की तो ड्रॅगेडीक जाला म्हणून. आमी भायल्या गांव सोडून इंडियाक आयल्या कोडयाळां रावल्या जावं पुरो ती कुटुंबांक आसूं की पुरो ना आसूं की पुरो सुमार तेंपा पयलीं सांगलें टेस्टमनी. ब्रदर आमकां आमी देदोस्पर्श जाल्या. म्हजो पूत दिसान दीस ड्रग्साचो गुलाम जालो. घरा आमकां मारतालो सतयतालो. आमी कोण ना की कांयच म्हणूं ना कित्याक तुज्या मागण्या हर एक दिसा आयकून नासलें हांव. हर एक दिसा पुताक सांगलें पुता तूं बरो तूं वायट न्ही तूं बरो. तो म्हणटा ना हांव ड्रॅगेडीक म्हाका जाल्यार बरें म्हणटाय तुमी म्हाका अशें परत तुमी चीट करचें नाका हालेलुया. आनी एका दिसा तो राती सुमार 12 वरां इतलो ड्रग्सान पिवन घरा येयलो ड्रग्स घेवन घरा येतलो होश नासलो. आनी ताणें मम्मीन ताच्या आवयन दार उक्तें करूंक इल्लोसो लेट जालो. ताणें एक खोंट दाराक मारली दार उस्तोवन गेलें. तेन्ना बापायच्या तकले ते दार लागले रक्ताचो वाळो आनी हो भुरग्या होश ना हो कितें करता कळीत ना जाल्यार बापय सडनली उठलो. रगत परत तेणें पुसून घेतलें बँडेज मारले आनी पुताक घोवान आनी बायल्यान बेड्डार घाले. सगळे मुस्ताय काडली सगळे तेजी कूड वायप केली बरें करून वॉश केलें आनी बरें करून ताका न्हिदयलें. सकाळीं उठल्या तक्षण उठच्या पयलेच बापायन तो जागो आसतो पळोवन कॉफी येवन तेज्या पुताक दिली. पुता गूड मॉर्निंग. पुता कितें म्हणलें आमच्यान म्हणूंक जाता हे पुता गूड मॉर्निंग. आनी ताका हक केलें आनी म्हणाले गूड मॉर्निंग पुता आय लव यू. कित्याक म्हणल्यार तूं बरो भुरगो तूं बरो. भुरग्याच्या दोळांतल्यान दुकां गळोवंक सुरू जाली. भुरग्यान खंयची रिट्रीट करूं ना हालेलुया. भुरग्याच्या दोळांत अशी दुकां गळोवंक लागली की डाडा राती हांवें दारा खोंट म्हणल्यार होश आसलो म्हाका. तुवें माथ्याचो रगत घालता होश आसलो म्हाका. तूं एक म्हजो बापूय न्ही तूं एक देवा सारको जावन आसा हालेलुया. त्या भुरग्यान खंयची रिट्रीट करूं ना म्हज्या मोगाचें न्हू. तो भुरगो बापायच्या पांयां पडूंक लागलो बोक्सांनी म्हणूंक लागलो आज जावन ह्या घरांतून हांव भायर वचना हालेलुया. ताजें टर्म पॉयंट जावन आसा हालेलुया. तुज्या जिबेच्या मुखार कितें तुज्या जिबेच्या तकलेर कितें आसा जिबेच्या तकलेर कितें आसा जिबेच्या तकलेर कितें आसा कितें आसा कितें आसा कितें आसा कितें आसा जिवीत आनी मरण आसा. कितें आसा जिवीत प्रोक्लेम कर तुका जिवीत लाभतलें हालेलुया. जिवीत उसार तुका जिवीत लाभतलें हालेलुया. जर तूं जिवीत उसारतें जाल्यार तुज्या भुरग्यांक कुटुंबाक शेजाऱ्यांक वाड्यान सगळ्या इंडियाक मात्र न्ही भायल्या गांवांत ती जिवीत मेळोवंक साध्य आसा हालेलुया. एक उडासोर तुमी एक प्रवादी जावन आसा. तुमी एक सोडा एक खंत टेंशन इरा बेजा हे पुरो आसलेच हालेलुया. केदार मातशें टेंशन आसा आमकां पवितंबाचे सुवाते हालेलुया हालेलुया. केदार मातशें आमकां सगळ्यांक प्रॉब्लम्स आसा वया ना तुमी खंय वसा हालेलुया वया ना. ब्रदर प्रकाश मागणे 3 पटी न्ही 10 पटी आयकाय हालेलुया हालेलुया. यासा नो ते सोडा त्या हरी कश्टा फाटल्यान धांवा नाका कोणा फाटल्यान धांवा जेजूच्या मोगा फाटल्यान धांवा हालेलुया. हांवें तुमकां सांगलें हांव हांगा उबे रावता हांवें फाल्यां म्हाका बॉम्बे रिट्रीट पूर्व तो रेसिडेन्सी रिट्रीट ताचे मागीर पुर्तुगाळी रिट्रीट कंटिन्यू टील एप्रील एंड पर्यंत एक दीस सुखान आसतना म्हाका रिट्रीट आसा हालेलुया हालेलुया हालेलुया. उबे रावंक जायना हांव कश्टांनी उबे रावता आसा हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें न्हू ह्या कश्टाचे पाटलाव कर वचनाका. कश्ट परिहार जायचे म्हूण आज तुमी हांगा आयल्या जाल्यार सण सोडा देवाक हे पुरा सोपणान दिवंक कळीत आसा वया ना. साम 127 वर्स 2 कीर्तन 127 ओळी 2 म्हणटा की ताच्या भुरग्यांक हे सगळे सोपणान दिवंक ताका कळीत आसा वया ना. असले गे मेळ्ळे गे पट्ट मेळ्ळे 127 वर्स 2
सकाळी पुढे तुम्ही उठशात हा वेळ करून तुम्ही न्हिदोंक विशात देशात घाम पिळून दीस पडतो गाठ जोडशात हा. तरी सगळे व्यर्थ सगळे 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 आ कित्याक आ आपल्या इश्टांक सर्वेस पोर आपल्या इश्टांक सर्वेस पोर निदेन ते दिता कित खंय दिता खंय दिता खंय दिता जुसे निदेंत कोणाचो इजिप्टाचो कारभारी केलो वैगी जुजेन चिंतला गी जुजेन चिंतले गी ना तुझ्या भुरग्यांक तुका एक दीस त्या स्वताचो कारभारी करूंक देवाक कळीत आसा हालेलुया हालेलुया. बदली आमचे जिवीत हे बरें जिवीत जियोवया आमकां कळीत ना अनेक रितीन मेळटा हांव गे ना गे म्हूण हालेलुया इवन हांव मेळना जावं फुरो हे तुमी मेळना जावं फुरो जाल्यार आमी मेळटले एक आमच्या सर्गीच्या राजान हालेलुया आमचे काळीज देवाच्या मोगाच्या उच्चान पेटोवन दी त्या खातीर तो जिबेन सदांच बरें उलय कोणाचें अशें वायट उलय थोड्या फावटी आमी जिबेन ना तो तसो हर एक विशयांत नेगेटीव ते नेगेटीव तुज्या मोतीन काम करता तुज्या कुडीन काम करता आनी तूं नेगेटीव जावन बदला ते हालेलुया पॉझिटीव उलय हर एक पॉझिटीव उलय तुज्या भुरग्या विशयां पॉझिटीव उलय तुज्या घोवा विशयां तुज्या बायले विशयां तुज्या कम्युनिटी विशयां तुज्या वडिलां विशयां संघ संस्थे विशयान बरें उलय साम 100 वर्स 3 म्हणटा गे कित्याक देव बरो आनी हर एक दिसा तेजो आमच्या जिवितान बरेंच करता आसा हालेलुया सगळे आमी उबा रावया बऱ्या देवा सांगता आज आमी बऱ्या देवा सांगता एक जावन रावया ताजे सकत आमी अनुभव करया दोळे आमचे धांपया हात आमचो काळजात दवरया एक घडी भर हात आमच्या काळजात दवरया दोळे आमचे धांपया आमकां समी सुमेच्या हातान समर्पण दिवया जायते फुडें जिबेन आमी नाकारात्म्याची उलण इतले उलोवणें उलयला की शिराप गेला गाळी सांगला नाका जाल्ले पॉझिटीव उतर आमच्या जिबेर उचारलात नाकाच जाल्ले थोड्या फुडें तुवें जावेची सुद्दां कळीत ना तेजे भितर कितें आसा म्हणून नाकाच जाल्ले ताजे विशय उलयले जावं फुरो तुज्या घोवा विशयान तूं खंयचें टेंशन आसा म्हूण कळीत ना खंयचे प्रॉब्लम सांपडला तुजे बायल म्हूण कळीत ना नाकाच जाल्ले उलयले जावं फुरो आज माग सुमेचे ते समर्पण दी ह्या रितीन म्हज्या मोगाचे न्हू तुज्या जिबेच्या मुखार जिबेच्या तकलेर मरणी आसा जिवीत आसा सिराकाच्या पुस्तकान देवचित्र म्हणटा की मरण आनी जिवीत तुज्या मुखार दवरला उदक आनी उजो तुज्या मुखार उबो दवरला आज जे तुका जाय ते तुवें चॉयस करूंक जाय तुवें विसरून काडूंक जाय आज जिवीत जाय विसरून घे जिवीत दितलो जेजू तुज्या संगात रावतलो आनी विशेष उतार देवाचे म्हणटा की हांव जियेता त्या खातीर तुमी जियेतल्यात मरण देवसाराच्या मोसराचें जावन आसा देवसार मोसरी जावन आसा मरण देवसारांत भितर आयला आज उदक विसरून काडले वयस जाला जिविताचे जर जावन आसते पवित्र सगत तुवें अनुभव करियेत आज उजो आमकां सगळ्या वस्तू लासूंक शकता एकडे तूं हात तुवें काळजात दवर दोळे दाम कितल्या फुडें जिबेर कितल्या लोकचे मानभोव काडून आय तुवें एक सिंपल उतरा खातीर आज मातशें रागार आसाय गी फाल्यां तुजो दीस म्हूण आज म्हजो दीस म्हूण आमकां कळीत आसा गी ना मागीर कोणा लागीं तुका भोगसणे मागूंक जाता कोणा लागीं सांगूंक जाता एक घडी तुवें जिवी सुमेच्या समर्पण दी सुमेच्या समर्पण दी लास्ट एक व्यक्तीक बँड्रा कन्वेन्शन गेलो तो व्यक्ती म्हणा लागलो की ते उलोवंक जायना ते लेफ्ट हातान बरयले की ब्रदर म्हज्या तोंडांतल्यान म्हज्या जिबेंतल्यान म्हज्या बायलेक कितल्या फुटी शिरापला पेन्नान बरोवन म्हणा लागलो बायल म्हणा लागली रड ना कांयच ना ब्रदर हांवें ते पुरो सण सोडला ताणें बरें जायचें बरो जायचें जाल्यार व्यक्ती रडटालो इतलो म्हणना म्हज्या मोगाचे न्हू आमचे दीस आमकां कळीत ना आसलो दीस माया मोगान बऱ्या रितीन जियोवया सुम्या सांगता बळवंत जावं रावया कित्याक तोच आमचो आदार तोच आमचो आसरो त्या खातीर आज कोणाची बेपारवा करताय आज कोणाची बेपारवा करनासाय आज ताची बेपारवा करिनाका ताचो मोग कर जे कितें घडलां सण सोड जे कितें जालां सगळें डिलीट कर तुज्या एका हटा खातीर रागा खातीर तूं एक जिद्द धरनासली जावं फुरो त्या तुज्या एका कारणान तुजी भुरगीं सफर जाते आसात गी तुजी भुरगीं कश्ट ते आसात गी एकडे समर्पण दी जिवीत समेच्या हातान दोनी हात आमचे वयर बारया दोनी हात आमचे वयर बारया
दोन्ही हात वयर भार आणि सुम्याक सांगे सुम्या जेजू सोमिया जेजू सुम्या जेजू सुम्या जेजू. म्हजे काळीज म्हजे मौन म्हजे जिवीत हांव तुझ्या हातान समर्पण दिता तुझ्या हातान सुम्या समर्पण जेजू दिता. सुम्या तुझ्या जेजू. रक्तान तुझ्या रक्तान म्हाका नितळ कर नितळ कर. सुम्या जेजू सुम्या जेजू. म्हजे भितर आसले म्हजे भितर सगळे आसले वायटपण सगळे वायटपण, वायट गुण वायट गुण म्हजेतान पयस सरों दी म्हजेतान सुम्या पयस जेजू सुम्या म्हजो जेजू. आत्मो म्हजो आत्मो, म्हजी चिन्ह म्हजी चिन्ह, म्हजी कूड म्हजी कूड, म्हज्या कुडीचे सर विश्वे म्हजे कुडीचे तुझ्या सर विश्वे, रक्तान तो नितळ कर तुझ्या रक्तान धुवून नितळ कर. देवसराच्या सर बंद कणितावन देवसराच्या सर मोसरातावन देवसरचं सर मस्त म्हाका सुटकाला पाहिजे म्हाका सुटकाला हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. जेजू म्हज्या राया जेजू म्हज्या राया. जेजू म्हज्या सोडवंदरा जेजू म्हज्या जेजू सोडवंदरा. म्हज्या जीवदातारा जेजू म्हज्या हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया 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 Hallelujah, हालेलुया Hosanna. होसाना हालेलुया होसाना हालेलुया हालेलुया होसाना हालेलुया होसाना हालेलुया होसाना हालेलुया हालेलुया होसाना हालेलुया 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 होसाना हालेलुया हालेलुया होसाना जेजू जेजू Jesus, Jesus, जेजू 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 उला मान म्हण्या वेळा जेजू तुझ्या भितर कितें नेगेटिव्ह आसा भायर असू द्या वेळा जेजू म्हणून उसार तुझी जीभ पवित्र जावं दी तुझी जीभ नितळ जावं दी तुझी जीभ जिवेच्या मुखार जिवीत आणि मरण आसा जेजू जेजू हर एक दीस जीभ जिवीत उसारची जावं दी जिवीत उसारची जावं दी जेजू जेजू दोन्ही हात वयर भार म्हण्या वेळा जेजू 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 तुझा दोन्ही हात तुझ्या काळजाचेर दवर जेजूच्या उला मारता असताना म्हण्या वेळा जेजू म्हजे काळीज नितळ कर म्हजें मन नितळ कर म्हजें जिवीत नितळ कर सगळ्या वायट म्हाका सुटकला पळय सदांच बरें उलोवंक बरें सांगूंक बरो संबंध दवरूंक आज म्हाका करपाला पळय जेजू जेजू सदांच ह्या मोगान एक जावंक वायट म्हाका सुटकला पळय सर्गीच्या सक्तेन म्हाका भर म्हणून पत्तर म्हणे जेजू 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 वडा तळ्यान म्हणा सगळे जेजू 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 आमकां नितळ कर तुज्या रक्तान सुम्या सगळ्या वायट आमकां निवास सुम्या साम 51 वर्स 10 एक निर्मळ काळीज आमकां रचून दी एक नवो तीर आत्मा आमच्या भितर घाल जेजू एक निर्मळ काळीज आमकां रचून दी सगळ्या रागाचे द्वेषाचे मत्सराचे वायटपणाचे काळीज आमचे ते कांडुडे सुम्या खाडपाचे काळीज आमचे ते काळ एक मासाचे काळीज आमकां रचून दी एक मासाचे काळीज आमकां रचून दी मासाचे काळीज आमकां रचून दी जेजू मासाचे काळीज आमकां रचून दी जेजू 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 दोन्ही हात आमच्या वयर बारया जेजू 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 हालेलुया 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 शंकर बांद्र मारेला कांतला शहरमा शांतर मारेला समय निर्मळ काळीज आमकां रचून दी एक निर्मळ काळीज आमकां रचून दी एक निर्मळ काळीज आमकां रचून दी एक निर्मळ काळीज आमकां रचून दी या निर्मळ काळीज आमकां रचून दी एक नवो तीर आत्मा आमच्या भितर घाल एक नवो तीर आत्मा आमच्या भितर घाल एक नवो तीर आत्मा 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 आमच्या भितर घाल जेजू 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 सगळे वाईटपण आमच्या पयस सरू दी आम्ही एकामेकाचो मोग करूचे काळीज आज आमकां दी जेजू हालेलुया 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 एक निर्मळ काळीज 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 आमकां रचून दे देवा हालेलुया 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 एक नवो तीर आत्मा आमच्या भितर घाल एक नवो तीर आत्मा आमच्या भितर घाल हालेलुया Voices on